नमस्कार योकार गोवा टू नाईट सुयश गावणेकर। सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। वास्को लोकांक 3 कोटींची तोपी घालपी नूर अहमदाक बिहारांत नेपाळ शिमेचेर धरलो। तेवटेन हैदराबाद पुलिसेन ड्रग्साचे केशींत होणजुणा हिलटॉप क्लबाच्या पात्रांवाक उखल्लो। मोपा पोलीस स्टेशन ट्रॅफिक सेलाक 64 पोस्ट, वेस्ट मॅनेजमेंटाक 9 पोस्ट, लीज ऑक्शनाक एजन्सी, सगळ्या खात्यांनी कामचुकारांक CRS। कॅबिनेटा उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो। राहुल गांधी काँग्रेसीचो अध्यक्ष आसचो, ताकाच एकमतान वेचून हाडचो म्हूण गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचोय थाराव। राहुलाक नेमचो म्हूण AICC धाडलो थाराव। मांडपी सारदी जुवारी एग्रोक लिजार दिल्ले जमनीचेर कंपनीचो हक्क सरकार कांयच करूंक शकना। बाबूश म्हणटा कोर्टाच्यो अर्दी कंपनीच्या फावरात। विजय म्हणटा जुवारीच्या पयशांनी आमदार घेतले। संसदेवेल्या कोयराच्या राशींचो हेल्थ बॉम्ब, कंत्रादोर सरकारी यंत्रणाय फेल, लष्कराक आपोवपाची पाळी। हायकोर्टान सगल्यांक काडले सोलून। कोट्यांनी मोडून 3 वर्सां बंद दवरून कांपाल स्विमींग पुलाचें काम। फिनिशिंग नासतना उक्तावण। बरो स्लॉट खेलो इंडियाक। गोंयच्या स्विमरांक ऑड टायम, कोचूय ना। मंत्र्याचे एकार एक खुलाशे। बीजेपीन केलो म्हणून आलेशाचेर काँग्रेसीचो मोर्चा। राया घरा भायर पोलीस फोर्स, आलेशाचो पुतळो लासलो। आप म्हणटा काँग्रेसीन एक्शन घेवन दाखोवची, अंडरटेकिंग पब्लीक करात। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव 58 वर्सांचे पिरायेचेर गेलो। दिल्ली एम्सांत मरण। 10 ऑगस्टा सावन हॉस्पिटलांत चलतालो ट्रीटमेंट। हड्ड्यांत दुखता म्हूण जाल्लो एडमीट। लिजार फ्लॅट दिता, पयशे दोबरात करता म्हणून वास्को 101 लोकांक 3 कोटीची तोपी घालपी नूर अहमदाक इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेलान बिहारांत नेपाळाच्या शिमेर वचून धरलो। नूर आनी ताच्या घरकान्नीचेर FIR। असल्या हायसांच्या भानगडींनी पडचें न्ही म्हूण SPचो लोकांक उलो। तेवटेन हैदराबाद पुलिसांनी गोंयांत येवन ड्रग्साचे केशींत हिलटॉप क्लबाच्या पात्रांवाक उखल्लो। नूर अहमद करके एक आदमी ने लोगों से पैसा लेके उनको चीटिंग किया था कि आपको फ्लैट्स दे देंगे और उनसे लोगों से पैसा लेते थे। बहुत सारे लोगों से पैसा लेने के बाद नूर अहमद गोवा से फरार भी हो गया। PI लक्ष्य और उनके साथियों ने नूर अहमद को नेपाल बॉर्डर से अरेस्ट करके अभी गोवा में वापस आया हुआ है। तो हम लोगों से ये बोलना चाहता हूँ, गोवा के सारे लोगों को, कि अगर आप ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान लेके आपके पास आता है जिसमें ये बोलते हैं कि आपको 40% या 30% के आसपास आपको रिटर्न्स मिलेगा, या महीने में रिटर्न्स मिलेगा, या क्वार्टरली रिटर्न्स मिलेगा, या 3 साल के बाद आपके पैसा इतना बढ़ जाएगा, तो उसको थोड़ा सा सीरियसली स्टडी करो, उसके बारे में पता करो। ऐसा आपको लग रहा है कि वो थोड़ा सा जनरल ट्रेंड से डिफरेंट है, तो पुलिस को एक बार बता दिया करो। बिकॉज अभी आजकल ये देख रहे हैं कि ये सारे इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के ये फ्रॉड निकल के आया। इतले मजगती ड्रग्साचे केशीचे चौकशेक गोंयांत आयिल्ल्या हैदराबाद पुलिशेन हणजूणच्या हिलटॉप क्लबाचो पात्रांव स्टीव डिसोजाक उखल्लो। जिवाक बरें दिसना म्हूण ताका सध्या जिल्लो हॉस्पिटलांत दवरला। स्टुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि श्याम सुंदर फडते।
मोपा विमानतळ पुलीस स्टेशन आणि ट्रॅफिक सेला खातीर मंत्रिमंडळाची 64 पोस्टांक मंजुरी. वेस्ट मॅनेजमेंटा खातीर पोस्ट मंजूर. मायनिंग लिजांच्या ऑक्शन वेव्हारांक एजन्सी नेमली. अकार्यक्षम, कामचुकार, आळशी, बेशिस्त सरकारी स्टाफाक सक्तीन CRS दिवपाची व्यवस्था सचिवालयांतच न्ही सगळ्या खात्यांक लागू म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. A lecturer in the Department of the ENT on the contract basis in Goa Medical College, filling of one post. The Japan grant for the ex post facto approval for the extension of the service of the Pramod Badani for 1 year. Okay, then appointment of the 4 number of the retired employee in the Department of the Printing and Stationery on the contract basis for the period of the 6 months on the contract basis. Proposal for the filling of the various posts in the Goa Medical College on the contract basis, initially for the 1 year until the filling of the post of the regular post. All are the teaching faculty posts, not rest all. Only the teaching faculty post in the Goa Medical College. The Department of the Science and Technology Waste Management approval of the creation of the various posts in the Goa Waste Management Corporation. Extension of the services of the Gurdas Parab accountant in the NGPDA. Appointment of the MSTC for the e-auction, e-commerce services for the e-auction of the mining leases. This is a government, central government PSU. JERCच्या नेमाप्रमाण कांय टक्के वीज सोलर पॉवरांतल्यानूच घेवपाची सक्ती आसाच. तातूंतली 50 मेगावॅट वीज नोव्हेंबर म्हयन्यासान फुडले 4 वर्सां खातीर अरुणाचल प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशना कडच्यान ₹5.10 पर युनिट दरान घेवपाच्या प्रस्तावाक कॅबिनेटान मान्यताय दिल्या. सरकाराक वर्साक 56 कोटी मोडचे पडटले. आता कामचुकार स्टाफाच्यो ट्रान्सफरी ना. कामात घाळपणा, बेशिस्त, कामचुकारपणा वा अकार्यक्षम आशिल्ल्या सगळ्या खात्यातल्या सरकारी स्टाफाक कंपल्सरी रिटायरमेंटाचे फर्मान. सचिवालयाचे सर्क्युलर खंय सगळ्यांक लागू करतले. For all. ना तेजेर नोटिफिकेशन एक्चुअली इट इज फॉर ऑल. सगळी ऑफिसां तेज्या बरोबर सगळे तेजेर एक्शन जातले. तांकां CRS घेवन घरा वयचें पडटलें कंपल्सरी. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. गोंय प्रदेश काँग्रेसीकय राहुल गांधीच अध्यक्ष जाय. समितीच्या वांगड्यांनी थाराव घेतलो. 17 ऑक्टोबराक अध्यक्षाची वेंचणूक. आतां मेरेन राजस्थान, छत्तीसगड, गुजरात, तामिळनाडू, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू काश्मीराच्या प्रदेश समित्यांचो राहुलाक तेंको. एके वटेन थरूर आड गेहलोत वेंचणुकेची हवा, ते वटेन गांधीकच गादयेर बसोवपाची तयारी. थाराव सारदिनाचो. गोंय काँग्रेसीच्यो 2 म्हत्वाच्यो बसका जाल्यो. ह्या 2 बसकेक 2 म्हत्वाचे निर्णय घेतल्या. एक म्हणजे जे ऑल इलेक्टेड आणि कोऑप्टेड PCC मेंबर्स आहात तेंचे बसकेत एक प्रस्ताव आयलो. हो प्रस्ताव साऊथ गोवा MP फ्रांसीस सार्दिनान घातलेलो आणि MK शेखान ताका अनुमोदन दिल्लें की AICC जे प्रेजिडेंट आहात ते सगळ्यांनी एकमतान राहुल गांधीक निवडचो असो प्रस्ताव आसलो. तो प्रस्ताव तेंच्यांनी रेजोल्युशन घेवन तेंच्यांनी केंद्राक धाडला. दुसरी एक मिटींग जाली ती ऑल PCC डेलिगेट्स जे आहा तेंची मिटींग जाली. तेंच्यांनी हे मिटींगेक एक रेजोल्युशन घेतलां की गोंयचो PCC प्रेजिडेंट आनी बाकीचे ऑफिस बेरर, बाकीचे एक्झिक्युटीव कमिटी आहा ही सगळी AICC प्रेजिडेंट तेंचे सेंट्रल नॅशनल प्रेजिडेंटान नॉमिनेट करचे, डायरेक्ट थंयच्यान नॉमिनेशन जावचें अशें रेजोल्युशन तेंच्यांनी घेतलेलें आसा. काँग्रेस सोडून BJPत गेलो म्हणून आलेक्स सिकेराच्या घराचेर मोर्चा. सिकेराच्या राया घरा भायर सकाळ सावन पोलीस फोर्स. लोकांनी ताचो पुतळो करून लासलो. आलेश खंय उतराक नेगार गेलो. लोकांचो विश्वासघात केलो म्हणून रायचे काँग्रेसवाले आलेशाचेर बेजार. पब्लिका कित्याक लागून बंद केलें आतां? आमकां लागून पब्लिकाक कित्याक त्रास करची आतां सांगा मरे, उत्तर दे मरे. तूं साहेब सांग मरे. आतां तूं वचपी कितें आसा? यू हॅव टू गिव मी अ रिजन न्ही. आतां सगळे ऑपोजिशन पार्टी पळय, दे शूड कम टुगेदर. डेमोक्रेसी तर आमच्या गोंयांत उरतली जाल्यार दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी डोंट इंडल्ज इन ब्लेम गेम. ब्लेम गेम करून कसलो फायदो ना. दे आर पार्ट ऑफ द वेला बिकॉज शोईंग दॅट वेला बी टीम्स ऑफ BJP. आलेक्स सिकेराच्या घराक येयला टू शो हिम पीपल हॅड वोटेड फॉर अ सर्टन पार्टी विच इज काँग्रेस पार्टी. हाजेर जिखून येवन हाणे बांबोलेच्या खुर्साची सोपूत घेवन तशेंच महालक्ष्मी देवळांक तशेंच दर्गांक आज आख्खे
गोंयांत नुवेंच न्हू गोंयच्या लोकांक हे पोरजेक ताणें चिकन गेला. He has dished the people of Goa. I'm not worried where he has gone. Maybe any party or not. I'm not concerned. What is that? The word given during the time of the election, where I was present, that I will never leave the Congress. Right. That was my. Yeah, that he said. That word he should keep. For that we are disappointed. कोट्यांचो खर्च 3-3.5 वर्सां कांपालार स्विमींग पूल बंद दवरून काम केलें कितें काय म्हूण प्रस्न. आज फाल्यां करून पूल सुरू केलो खरो, मात तो उजार करपाचे स्थितींत ना. फिनिशींग अजून जाल्लेंच ना. ते भायर रेग्युलर कोचिंग सेंटर क्लासीच्या भुरग्यांची टायम स्लॉटाक मारामारी. तांचो स्लॉट काडून दिला खेलो इंडिया सेंटराक. खासा रिपोर्ट. Actually, we want to these people who are already, they have represented Goa. It is not that they are common public. But what is happening is all our competitive swimmers. The major time slot in the evening also is blocked now. 3-3.5 वर्सां उपरांत हो पूल चालू जाला. सरकारान कोटी मोडल्यात. पूल कसो जाला ते पळोवपाक आमची टीम थंय पावली. तंत्रीक बारीकसाणी उरल्यो कडेक सामान्यांक दिसता आनी समजता ते पळयल्यार पुलाचें फिनिशींग जावपूच ना. हाचेर कोट्यांचो खर्च खंय कित्याक तोच कळना. नवे फिल्टर घाल्यात तेवूय खंय सारके काम करिनात. एका तेंपार खंय हांगा 600 वयर रेग्युलर मेंबर आशिल्ले. 3 वर्सां उपरांत खुबश्या जाणांनी मेंबरशीप सोडली. स्टेट लेवलार गोंयचे प्रतिनिधित्व करपी स्विमराक विचित्र टायम स्लॉट दिला. स्कुलाक वतले काय स्विमींग ट्रेनिंगेक येतले म्हूण पालकांक प्रश्न. Major problem what is it? Time 7 times for Khelo India. Yeah, blocked by Khelo India. The major time in the morning from 5:45 to 8:30. Yeah, it is blocked for Khelo India. And our children who are RCC children, they are not getting an opportunity to swim in the morning because the timing given to them is 9 to 11:30, which is 9 to 11:30. They cannot miss school and come and swim here. Last 3 years we have been traveling. Okay. Traveling to Pedem or Fonda for practices. Most of the RCC swimmers have given up because their parents are unable to take them so far. And one of the best pools in Goa was blocked for 3 years. and now it is not available. And now it is not available. तांचो टायम स्लॉट काडून खंय खेलो इंडिया सेंटराच्या भुरग्यांक दिला. ते भायर तांचो कोचूय काडून खेलो इंडिया सेंटराक दिला. The RCC coach also they have taken for Khelo India. So RCC does not have, Panjim does not have a coach also. Earlier the coach was there. Suddenly overnight he says yeah that he is going for Khelo India. आमची टीम थंय पावली म्हूण बोवाळ जाताच मंत्री गोविंद आदीच खुलासो करून मेकळो. नाही, कांपालचो स्विमींग पूल जो आसा तो एक्सक्लुझिवली फॉर द खेलो इंडिया जो सेंटर जे आमी 2-3 फावटी एडवर्टिजमेंट दिल्ले आसात. पूण जो एक आयिल्लो आशिल्लो पूण तो नॉट टू द मार्क. कारण हे कमिटी खातीर सिलेक्शन कमिटी खातीर हांव ना. तितून हायेस्ट रँकींग कोचीस आमचे चीफ सेक्रेटरी बाकी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हेंच्यांनी सगळ्यांनी तो एक्सरसायज केल्लो आशिल्लो. पूण ते कांय गोश्टी अजून जावूं ना. राज्य पावण्यार गोंयचे प्रतिनिधित्व करपी भुरग्यांचे पालक फाटली 3 वर्सां तांकां घेवन पेड्या फोंड्या स्विमिंगेक यो वच करताले. आतां पूल चालू जालो खरो, मात परत टायम ब्लॉक केला म्हूण ते बेजार. कितल्याशाच भुरग्यांच्या पालकांक परवडना म्हूण भुरग्यांनी स्विमींग सोडले. आतां फक्त 15 भुरगीं उरल्यात. तांचेरूय सोडपाची पाळी खेळा खात्यान हाडची न्ही म्हूण पालक मागतात. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. जुवारी एग्रोक लिजार दिल्ले जमनीर कंपनीचोच मालकी हक्क. सरकारी कायदे तज्ञाच्या सल्ल्याप्रमाण सरकार कांयच करूंक शकना म्हूण येणावळ मंत्री बाबूस सांगता. आदल्या सरकाराच्या तेक्यान आनी कोर्टाच्या ऑर्दी प्रमाण ती जमीन खंय जुवारी एग्रोची जाल्या. हो विशय विधानसभेत हाडटलो म्हूण बाबूश उलोवन दाखयता. विजय म्हणटा जुवारीच्या फंडिंगान आमदार घेतले. लीगल ओपिनियन ऑलमोस्ट कंप्लीट जालो. तर लीगल ओपिनियन अशें दाखयल्लें आमकां की दे हॅव गॉट ऑर्डर्स
earlier from courts and from different courts, not now from other old governments. Okay. In fact, they have got basically they had looks like they had a support from the previous governments. Okay. So nothing, we will not be able to do anything about it. We will place the report or whatever we have got an opinion from the as I said, no, from senior advocate we have taken opinion who is well adversed with the Communal law, and we will place it on the floor of the house. So government. So anyone basically who has got any doubts, so tomorrow it should not be there should not be this thing saying that we have done something. So anyone who has got a doubt can challenge that opinion. So ownership right through different court verdicts. Yeah. Okay. Order the court. So government will not be able to interfere in their decision. Okay. So we will not, our interference Ashtanani government as far as the Zuari is. Okay. That report we will be placing on the floor of the house. If any private party or any MLA feels has got any doubt, they can challenge the report. तर असेंब्लीन सांगले की जुवारी अॅग्रो केमिकलाची 50,000 कोटीची 50,000 कोटीचे हे स्कॅम हांवें म्हणला तेन्ना ताणें एग्री जालो. ताणें म्हणलें की लिगल एडवायस आमी घेतले एक सिनियर एडवोकेटा कडल्यान. ते म्हणसर सनद बंद आसलेली. आज सडनली बाबूश मंचरान अनाउन्स केला की लिगल एडवायस आयली, सगळें बरें आहा, आतां चलता हें. हाजो अर्थ कितें? हाजो अर्थ कितें? कांय करूंक जायना म्हणल्यार कितें? जें कितें करूंक जातालें ते ह्या 8 आमदारांक विकते घेवपाक ताणें कोणे तरी फायनान्स केला. आनी हे आमदार जर 8 घेतल्या ते हे जुवारींतलेच कोण तरी हे स्कॅम केला, ताणें फंड केल्या आनी ह्या आमदारांक विकते घेतल्या म्हणून इतले फास्ट बाबूश मंचरान यू टर्न मारिल्लो आहा. संसड्यावेली लिगसी वेस्ट क्लियर करूंक नेकार केल्ल्यान हायकोर्टान कोंत्रादोर कंपनी, मडगांव पालिका आनी वेस्ट मॅनेजमेंट मंडळाक सोलून काडले. संसड्याचे कोयराचे दोंगर हेल्थ बॉम्ब जाला. कंपनी आनी सरकारी यंत्रणाय सिरियस दिसना. लिगसी दोंगराक क्लियर करूंक लश्कराक आपोवपाचो विचार करपाची परिस्थिती हाडल्या म्हूण कोर्ट फुर्योज. During hearing of a suo motu PIL related with Sonsodo legacy waste, the High Court has slammed the contractor company for failing to process the legacy waste as per schedule. The High Court has observed that the legacy waste are like health bomb. The High Court has also asked the Assistant Solicitor General to inform that in which condition the civil authorities can seek help of military for clearing this legacy waste. The High Court has observed that the time has come to think about seeking the military help because the civil authorities like MMC and Goa Solid Waste Management Corporation and the contractor company have failed to clear the waste as per schedule. Directing the contractor company to clear and process all the legacy waste by end of February next year, the High Court has directed them to file a status report by end of this year. Mukesh Kumar for Prudent. पडीक जमनी ताब्यांत घेवपा वेल्यान एका मंत्र्याचेर दुसऱ्याचो युटर्न. खाजना रोयनात जाल्यार सरकार जमनी कंत्राटाचेर रोवंक ताब्यांत घेतलो म्हूण WRD मंत्री शिरोडकार उलयल्लो. आतां शेतकी मंत्री रवी म्हणटा अशें कांयच जावपाचें ना. सरकार खाजना ताब्यांत घेवपाचो ना. लोक शेतां भरून बिल्डिंगो काडटात म्हूण पत्रकारांनी रवीक विचारिल्लें. ही सगळी खाजना रोवपाक जाय, कारण हांव इम्प्लिमेंट करूंक पळयतलो. बेकार जमीन उरली जर जाय दॅट इज गोइंग टू बी ए क्रायम. सरकारान तशे प्रकारचे कायदे येवपाक आसा. जो कोण जमीन आपल्याली आयडल दवरता, बेकार दवरता, दॅट इज गोइंग टू बी ए क्रायम. आनी जमीन परत सरकारान वचूंक शकता. आमी थोडेशे कडेन हे रावचेच पडटले. शेतां पडीक आहा ती लोकांनी लावची, नाजाल्यार आमी ती दुसरे कोण लावपाक. आमी खंयचीच शेतां कोणाच्या ताब्यात घेयना. आमी जी आसा रोयनासतना बसता आसल्यार तांकां एनकरेज करतात. तांकां आमी तांकां कितें लुकसाण भरपाय कितें जालां तें आमी पळयतात आनी ती परंपरा जी आसा ती तेणी समाज अशें आमचे लोक जे आसा तेणी हे सगळें सांबाळून दवरपाक जाय आनी आमच्या भुरग्यांनी इंट्रस्ट घेवपाक जाय. चडशे शेतां आसा ती खंय तरी लोक हडप करता किंवा खंय तरी लँड फिलिंग करता आनी खंय तरी बिल्डिंगो करता. सो तेजेर कशी कारवाय? म्हाजें आतां पळय आसा शेती खंय आसा थंय आमी तें कन्वर्शन करपाक मातशें आडयतले. आमचे डिपार्टमेंटा तर येयले आमचे कडेन मागले तेजे एनओसी दी म्हणून आमी तेजे विचार
विचार आनी आमी थंय सायटीचे वचून सारके पळयतले शेती आसल्यार दिवपाना. फाटले 2-3 दीस बेपत्ता आशिल्ले दाबोळेच्या प्रकाश लामाणीची डेड बॉडी रेल्वे ट्रॅकार मेळ्ळी. पिराय 55 वर्सां. मेळ्ळे ते म्हायती प्रमाण प्रकाशान खंय वेल्यान उडी मारली आनी तो ट्रेनी पोंदा गेलो. फामिलांनी शेजारी सांगता ते प्रमाण तो तकलेन सारको नाशिल्लो. वास्को पोलिसांनी ट्रेन एक्सिडेंट म्हूण केस रजिस्टर केल्या. सकाळी आमकां एक मेसेज मेळ्ळें स्वप्नील नायक PSI वास्कोच्यान तेणी सांगलें आमकां की एक डेड बॉडी लायंग इन द मिडल ऑफ द ट्रॅक एज अ केस ऑफ एक्सिडेंट म्हणून ट्रेन एक्सिडेंट. अकॉर्डिंगली आमी रश जाले स्पॉटाचेर आनी पावले आनी हांगा पळयलें की एक मनीस एज अबाउट 55 years लायंग डेड आहा इन द मिडल ऑफ द ट्रॅक. तेजे हात दोन्ही कट झालेले आहा आनी प्लस पांय कट झालेले आहा आनी मल्टिपल इंजुरीज आसात. आणि आम्ही आता इन्वेस्टिगेशन करता पुढे आणि पर्सन हैज बीन आइडेंटिफाइड. हमको तो हम 2-3 दिन से बहुत ढूंढ रहे हैं, हमको नहीं मिला. हम बिरला की साइड भी जाके ढूंढ के आए, हमको बिल्कुल नहीं मिला. वापस आए इधर ढाबोली में 2-3 राउंड लगाए किधर मिलेगा क्या, कहीं पे नहीं मिला. वैसे उसका दिमाग का हाल ऐसा ठीक नहीं है, अपने आप ही पागलपन कर रहा था. कितना उम्र रहेगा उसका? उम्र रहे कितना रहे? प्रकाश लम्हा. क्या करता था वो? कुछ नहीं करता था, घर पे रहते, पीता था. अभी 3 दिन से गायब था. 3 दिन से गायब था. उसका मेंटल थोड़ा ये था, दिमाग थोड़ा ठीक नहीं था. आएगा फिर हम लोग सोच रहे थे, ढूंढा उसको कर सब जगह फ़ोन करके बोला किधर आया क्या करके, कहीं नहीं आया. किधर रहता था वो? इधर नीचे. वो हमारा पड़ोसी हो, वो मुजगंडी तांडे था. वो मुजगंडी तांडे से वो उसका औरत उसका बेटी लोग सब है. अभी क्या ट्रेन के नीचे आ गया हो? हाँ, ट्रेन का नीचे आ गया हो, ऊपर से उड़ी मारा बोलता है. TCP कायदो बदलून सरकार गोल्फ कोर्स फिल्म सिटी सारकेले प्रकल्प हाडूंक सोदता. TMCचो आरोप. ह्या प्रकल्पांक मोठ्या प्रमाणात जमीन आनी बाकीच्यो सुविधा लागतात. सरकारान आदी गोंयकारांक लायट आनी उदका पुरवण सारकी करची. गोंयकारांक नाका आशिल्ल्या खंयच्याच प्रकल्पाक खंय TMC विरोध करतले. पंचायतींनी खंय थाराव घेवचे. जे एनवायरमेंटा खातीर घातक आसा, जे गोंयच्या लोकां खातीर घातक आसा, गोंयच्या लोकांच्या हेल्था खातीर घातक आसा, अशा प्रकल्पाक आजुनूय लोक विरोध करता आसतना हो TCP एमेंडमेंट एक्ट हाडपाचें कारण कितें? आनी त्या TCP एमेंडमेंट एक्टान आमी जर पळोवंक वचत जाल्यार तांच्यो ज्यो जे करपाक सोदता गव्हर्मेंट, तातूंत आमची शेतां काबार करपाक उठलेले आसा. जे नवे TCP एमेंडमेंट एक्टान आमी पळयत जाल्यार जे एग्रीकल्चर झोन आसा A1 आनी A2, तातूंत फक्त एग्रीकल्चर एक्टिविटी करपाची परवानगी आसलेली आजून पासून. तातूंत ते खंय तरी फिल्म सिटी, मागीर तातूंत नवे जे फिल्म स्टुडियो आसा, तातूंत गोल्फ कोर्स, हे सगळें हाडपाचे एमेंडमेंट एक्टान बरयल्लें आसा. हे प्रकल्प येयल्या नंतर आमी पळयता की आज गोंयांत जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा, ह्या प्रकल्पाक आमकां खबर आसा की हे प्रकल्प येयल्या नंतर तांकां खुबशी इलेक्ट्रिसिटी लागतली, तांकां उदक लागतलें, वेगळे वेगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर लागतलें. पूण मेन म्हणजे ती इलेक्ट्रिसिटी आनी उदक. आज आमच्या गोंयकारांकूच जी घरान इलेक्ट्रिसिटी मेळपाक त्रास जाता, जी इलेक्ट्रिसिटी गव्हर्मेंट मान्य करता की आज इलेक्ट्रिकल जे कन्जम्पशन गोंयचें आसा आनी आमकां जे पावर येता तो मॅच जायना. आमी गोवा TMC तर्फे ह्या एमेंडमेंट एक्टाक विरोध करता, संपूर्ण विरोध करता. आनी ह्या एमेंडमेंटाच्या विरोधान आमी प्रत्येक गोंयकारा बरोबर ठामपणे उबे रावतले. आमच्या गोंयांत जितक्यो पंचायती आसा तांकां एक विनंती करपाक सोदता की तुमी ह्या गोष्टीचेर खंय तरी तुमी विचार करा. एक पंचायतीन तुमकां जाता जाल्यार कितें रेजोल्युशन घेवन ह्या TCP एमेंडमेंट एक्टाक विरोध करपाचो तुमी एक खंय तरी निर्णय घेया. कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव 58 वर्सांचेर जालो. जिमांत गेल्ले कडेन हड्ड्यांत दुखता म्हूण ताका हॉस्पिटलांत एडमीट केल्लो. 10 ऑगस्टा सावन दिल्ली एम्सांत ताचें ट्रिटमेंट चलतालो. मैंने प्यार किया, बाजीगर फिल्मांनी ताणें काम केलां. उपरांत ताणें 2005 सावन स्टँडअप कॉमेडींत नांव केलें. ज्युनियर बच्चन ते गजोधर भैयाची ताची मिमिक्री फामाद. काँग्रेसीच्या उमेदवारांनी सय केल्लें एफिडेवीट जाहीर करचें. काँग्रेसीन फुटीर आमदारांचेर केस घालची म्हूण आपाची चॅलेंज. काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी वेंचणुके आदींच खंय आमदारांची डील केल्ली म्हूण सरकाराक गरज नासतना आमदार BJPत केल्यात.
गिरीश गुंडूराव आनी चिदंबरम मोठे डीलर म्हूण खंय खुद्द काँग्रेसीचो आदलो आमदार आग्नेल सांगता. हे काँग्रेस पार्टीच्या स्वताच्या एक्स आमदारान म्हणिल्ले आसा, कलंगूटचे एक्स एमएलए बाब आग्नेल फेर्नांडीसान. ताणें सांगलें की स्पेशली बार्देस तालुकान जशें आमी पळयलें कलंगूट, शिवोले, सालिगांव, it was a deal between BJP and Congress to put compromise candidates. म्हणजे बीजेपीचेच कॅन्डिडेट अशी एक हवा तयार करून की काँग्रेसीचो सरकार जाता म्हणून बीजेपीचेच लिडर काँग्रेसीन हाडपाचे, तांकां काँग्रेसीच्या टिकेटी वयल्यान जिखोवपाचे आनी जिखतकच तांकां परत बीजेपीन धाडपाचे, आनी सारकें अशेंच जालें. आनी हें ताणें इलेक्शना पयलीं सांगिल्लें आनी ज्या दिसा हें डिफेक्शन जालें त्या दिसा परत ताणें सांगलें. आणि ताणें नांवां घेतली. ही नेम्ड द काँग्रेस लिडर्स हू वर इंस्ट्रुमेंटल इन मेकिंग दिस डील विथ द बीजेपी. ही नेम्ड गिरीश चोडणकर, ही नेम्ड दिनेश गुंडूराव एंड ही नेम्ड पी चिदंबरम. तर हें पयलें कारण where Congress's own leader has said before election, he predicted that this would happen and exactly the same thing has happened. The MLAs leave, what can we do? What can party do? What can party do? Party cannot do anything because the Congress party itself was part of this pre-election deal with the Bharatiya Janata Party. हे तुमच्याच आमदारान सांगिल्ले आसा आनी हेनी नेम्ड दिस पी चिदंबरम दॅट ही वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस डील. तर ह्या तीन कारणां खातीर टुडे वी कॅन पीपल ऑफ गोवा कॅन सी की हो डील हे डिफेक्शन जे जालां दिस वॉज प्री डिसायडेड. आनी खूब जाण विचारता बाबा गरज नाशिल्ली तरी हे कित्याक बीजेपीन पावले काय म्हणून. बिकॉज द डील वॉज ऑलरेडी डन. द डील वॉज ऑलरेडी डन म्हणून हांकां बीजेपीक गरज नासतना सुद्दां हे 8 आमदार बीजेपीन आयले. तर काँग्रेस पार्टीच्या एफिडेविटान कितें आसा? इज इट टू द वोटर और इज इट द काँग्रेस कॅन्डिडेट्स हॅव रिप्रेझेंटेड टू द पार्टी दॅट दे वील नॉट लीव द पार्टी? दिस इज इम्पॉर्टंट. तातूंत कितें आसा तें पळोवपाचें खूब इम्पॉर्टंट आसा. बिकॉज ऑन द बेसीस ऑफ दॅट the aggrieved party can take action. जर काँग्रेस पार्टीच्या एफिडेविटान बरयला की voter can take action, then I'm sure there will be many Congress voters who will use this affidavit and file a case in the court. And if it is a representation made by the candidate to the Congress party, then it is the responsibility of the Congress party to file a case against these candidates. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.